मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हे सेशन जॉइन जालेलें पुरा जनार स्वागत आसा। आमी प्रार्थना करून कलकलीनी हे नेक्स्ट एक 35-40 मिनिट्स 40 मिनिट हे देवाले विशेष लीला छे आनी ताका कोड महान भक्त अर्जुनान विषय 35-45 मिनिट्स मन दिवन आयकुया। एवरी संडे आमी ओटुमेनी सत्संगात तुमी भाग घेता आसा ती एक व्हड कार्य आनी देवाले प्रार्थना करूया की आमी हे पुराजनान मेळून करची किंचित सेवा देवान स्वीकार करून आमकां बरें जेवं तशी करपाक। हरे कृष्ण। लास्ट टाइम आमी कंक्लूड करताना पळयलेलें की कशी अर्जुनान भीष्मा लोटू युद्ध हे केल्लें आनी तें युद्ध करून जेतरी पराजीत जेतरी तागेली सेवा कशी केली म्हणून। सो ते एक विशेष रुपारी 11 दिवस सकाळी अर्जुनान ते बाण मारून भूमी भितर गंगोदक येवच तशी भीष्माक कसन ती आश आशिल्ली मनांत ते पूर्ण करून दाखयली आनी भीष्म देवाली सेवा केली म्हूण पळयत। आतां भीष्मान पराजीत जातरी आतां द्रोणाचार्य जाता ती सेनापती आनी द्रोणाचार्य सेनापती जाल सिद्धाकाची आनी युधिष्ठिर ते धांचे दिवस रात्रीच ताका सांगता की तूं कसनेपणी कोण करूं का न्ही। हे आतां 10 दिवस जाले हांव भीष्म देवाळ वयर मस्त आश दवरलेली जाल्यार ताका करूं जायनी कसने तूं कोर का म्हूण। तेन्ना आनी आमी केन्ना पळयतात कशी दुर्योधनाक ते उत्तेजीत करूंक तसली ती एक उलोवन उतर उलोवन ती शक्ती आशिल्ली। ताचेर द्रोणाचार्य उत्तेजीत जावन सांगता ती की हांव कशी पुणी कोर न्हू वचन दिता की युधिष्ठिराक बंदी कोर न्हू हाडटा म्हूण। जाल्यार हांव एक कंडिशन घालता की अर्जुना तुमी लागीं येवचें सोडूं नजा म्हूण। अर्जुना लागीं येवचें सोडनातल्यार हांव युधिष्ठिराक कोण आयल्यार मध्य हाडना, हांव युधिष्ठिराक बंदी दवर न्हू कशी पुणी कोरून हाडटा ताका म्हूण सांगता। त्या प्रकार एक व्हड एक वचन व्हड एक म्हणटात प्रतिज्ञा घेता द्रोण की हांव करून दाखयतलो, खाली एक कंडिशन आशिल्लें की अर्जुना लागीं येवचें सोडूं ना म्हूण। आनी ताणें सांगल्या म्हणकेची पुराजन ताका सपोर्ट करता ती कौरवाक आनी अर्जुन त्या सायड विंगड कोणाक युद्धांत सिरकून पडता आशिल्लो विंगड जनाल त्या युद्धांत आनी तांणी त्या स्ट्रॅटेजी लेकारी अर्जुनाक अर्जुनाक दूर घेवन वता ती म्हळ्यार ताका लागीं येवचें सोडूं नजें म्हूण। आनी तांणी कशी प्लॅनिंग केलेली लेकारीची त्या 11 दिवस द्रोणाचार्य मुखार वचून युधिष्ठिराले ते येवन पावता आनी युधिष्ठिराले येवन पावल सिद्धाक विंगड जनताक प्रयत्न करूं येता ती द्रोणाचार्या लढाई करूंक भीमू आनी पुराजन येता ती जाल्यार द्रोणाचार्याक राबोवचें जायना आनी युधिष्ठिराला पूरा एक करून युधिष्ठिरान पूरा बाण मान द्रोणाचार्य रथ कुडकी कोरून सोडता। युधिष्ठिर थंय नेल्यार पडता मागीर तागेले सारथीक मारता तशी एक करून पूरा युधिष्ठिराल कवच कुडकी जाता आनी युधिष्ठिर म्हणटात पळय आनी ताका कांय करूं जायना त्या एक प्रकार परिस्थिती येता म्हूण। जाल्यार हे कुडले ते मेसेज अर्जुनाले ते वता आनी अर्जुन खंयकी आशिल्लो जाल्यार म्हणटात पळय एकदम वेगवान जावन खंयकी दोकून येवन जस्ट द्रोणाचार्यान युधिष्ठिराक बंदी करची ती एक परिस्थिती येवची पशी फुड्याची येवन कुडले द्रोणाचार्याक खंयकी दोकून एक बाण येता म्हूण सांगता आनी अर्जुन सांगता की हांव आसता दोळत्या युधिष्ठिराक कांय करूं जायना म्हूण तशी द्रोणाचार्याक हार एक रिस्पेक्टफुलीची सांगता आनी तांगेले मदें लढाई छेडता। फुडें तशी द्रोणाचार्य आनी अर्जुना मदें जाल्ल्यान जाल्यार हे विंगड लेवलार आसतात कसं जालें की हें एक नॉर्मल युद्ध न्हय आशिल्लें कसं जालें की द्रोणाचार्यान प्रतिज्ञा घेतल्या की युधिष्ठिराक बंदी कोरता आनी अर्जुन
तागेले भावाक बंदी जावचे सोडचे साध्य ना. सो मस्त वेळ चलता तें युद्ध जाल्यार द्रोणाचार्याक अर्जुनाक फेस करचें जायना आनी तो दिवस एंड जाता आनी युधिष्टिराक बंदी करूं जायना आनी अर्जुन ते टायमार येवन तागेले भावाक रक्षण करता म्हूण सांगीत. दुर्योधनाक त्या दिवस सांजे वेळार मस्त कोप येता आनी द्रोणाचार्य सांगता, "इतले लागीं चान्स आशिल्ले कसले तूं बेगी करून तें कर न्ही. ताका बंदी केलें जाल्यार तें युद्ध समाप्त जाल्यार मणके जाता तशिलें. युधिष्टिराक बंदी केलें जाल्यार." द्रोणाचार्याक चिक्के एक प्रकाराचे ताकाय दिसता की कसलेपणी कोरक आशिल्लो हांवें म्हूण म्हणटा पळय चिक्के अळशिकशी जाता ताका दुर्योधनान अशी उलयतना. जाल्यार द्रोणाचार्य सांगता ती की हांव तुका सांगिल्लें न्हय की म्हगेलें एक कंडिशन आशिल्लें की अर्जुना लागीं येवचें सोडूं ना म्हणून. अर्जुना म्हणके कोणीय योद्धा ना तागेल्या म्हणके धनुश्य बाणाची विद्दी कोणालेक ना. तागेले तितली प्रॅक्टीस कोणीय करना ती. आनी तागेलें आतां दिव्य अस्त्र आसा आनी ताणें कितलीं वर्सां तपस्या वय केल्या आनी तो म्हगेल्या किना प्रायेन वय सावन म्हाका तागेले लेवलार तागेल्या म्हणके लढाई करूं जायना. हांव तुका आपासय सांगता ताका कशीपणी दूर दवरता तुमी न्हय जाल्यार म्हाका युधिष्टिरा बंदी करूं जायना म्हूण. तो हें कॅम्पार डिस्कशन चलता आसतना सुशर्मन मुखार येता. सुशर्मन रायो तो त्रिगर्त जन तांगेले तें त्रिगर्त म्हूण ते लक्षकटल्यान जेन्ना सैन्य ताजे लिडर तो, ताजे राय तो. हें युद्धाक तुजी सुमार 10 दिवसांतू. आत्तां हांव म्हाका आत्तां एक म्हणटात पळय अपॉर्च्युनिटी जावं म्हाका एक अवसर मेळ्ळेलो आसा आतां, की द्रोणाचार्यानी सांगिल्लें की ताका विंगड दवरता आनी तें हांव पळयतां कशी ताका विंगर हांव दवरयता म्हूण. कसन म्हाका मनांत आसा आमी ताका मारूनच सोडटात अर्जुनाक. मारचें जायनातल्यारी इतलेपणी खंडीत आसा की ताका खंयी लागीं येवचें सोडना तुमगे लागीं. आनी ऑफकोर्स तांगेले पुरायजनान त्या कॅम्पांत एकल्यान गुप्तचर आसता ती. ते गुप्तचर कुडले वचून सांगता ती पांडव कॅम्पांतू की सुशर्मनान अशी एक प्रकाराचें प्रतिज्ञा घेतल्या म्हूण. अशी प्रतिज्ञा घेतसिता अर्जुनाक गोक्त आशिल्लें की सुशर्मनाल सैन्य म्हळ्यार एकदम व्हड आसा आनी ताणें सांगल्या म्हणके अशी साध्य आसता की अर्जुनाक तो बांदून दवरतलो आनी एक सायडांतून आनीक सायडा वचचें सोडच ना. ताकाची अर्जुन कुडले म्हणटात पळय ते एमर्जन्सी मिटिंग्स आपयता आनी सांगता की अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. सुशर्मनाने प्रतिज्ञा घेतल्या की म्हाका दूर दवरतलो तो म्हूण. तो खंडीत युधिष्ठीर महाराजान बंदी जावचें साध्य आसा. फक्कने फाल्यां हांव येवचें जायनातलें. ताका तो मनावरून तो धृष्टद्युम्न सत्याकीक सांगता की तुमी युधिष्ठिरा लागीं आसूं का आनी कसन परिस्थितीन तूं युधिष्ठिरा बंदी जावचें सोडूं नज म्हूण. हें तुमी राखूं का म्हूण. कशीपणी कोण पळोवं का म्हूण. सो हें 13चे दिसा युद्ध सुरू जाता. 12 दिवस जाता आनी 12 दिवस युद्ध सुरू जातानाची तें अर्जुनान तांणी सुशर्मनान प्लॅन केल्या म्हणकेची त्रिगर्त जेन्ना त्रिगर्त म्हणटात तांकां समसप्तका म्हणटात तांकां समसप्तका सैन्य वय म्हणटात तांकां आनी पुरा जन हजारो लक्ष कटल्यान जन अर्जुना लढाई करूं येता ती. आनी अर्जुनान तांकां कसले दिव्य अस्त्र घेवन मारयता जाल्यार ते क्षत्रीय कोड आसता पळय ते क्षत्रीय नियम आसता ते साधारण सैन्या येद्रा ते दिव्य अस्त्र उपयोग करूं ना. ताका अर्जुन तांकां धनुश्य बाणानाची मस्त जन एक कशी मुखार येता तांकां मारता वता म्हूण सांगिल्लें आसा. मात अर्जुन आनी त्रिगर्ताले लढाई जाताना थंय आनीक एक व्हड लढाई सुरू जाता. ते म्हळ्यार भागदत्त म्हूण एक राय आशिल्लो. प्राग ज्योतिषपुराचो. तो भागदत्त तो प्राग ज्योतिषपुरा राय तो मस्त प्रकाराचे सैन्यांतू सेनापती आसता ती. कोणी घोड्यार आसता ती, कोणी रथार आसता ती आनी स्वल्प सेनापती अशी आसता ती म्हणटात पळय कोण हस्तेर बसून लढाई करतात. तो हस्तेर बसून लढाई करतले हातू पुरापशी बलशाली भागदत्त आशिल्लो आनी तो कौरव सायडांत आशिल्लो. तो हस्तेर बसून लढाई करता आशिल्लो म्हूण पळयत आशिल्लो. आनी तागेली ती मस्त सकट हस्तेर बस्तर लढाई करतले आशिल्ली ती तो तांगेली पुरापशी चांग आशिल्लो आनी भागदत्ताले विशेशता अशी आशिल्लें की तागेली हस्ती सुप्रतीक ते हस्तेल नांव सुप्रतीक म्हणून
त्या हस्ते म्हणजे कोणी ना तशी म्हणतात पळय विशेष हस्ते आशिल्ली ती. कशी हस्ते येद्रा एक घोड सानू दिसता, तशींची सुप्रतीक हस्ते येद्रा विंगड हस्ती पुरो घोड्या म्हणजे सान दिसता आशिल्ली के. म्हणजे तितली व्हड आशिल्ली ती सुप्रतीक हस्ती. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणतात पळय. ते सुरेख तर एक युद्धा येतल हस्ती, ते नॉर्मल हस्ती की ना व्हड आसचीची. जाल्यार ती व्हड हस्ती वय सुप्रतीक हस्ती येत्रा सान दिसता आशिल्ली, सान घोड्या मणकेची म्हणून. आणि सुप्रतीकान चमकताना कितले की सकट सैन्य, रथ पुरा जेन्ना माड्डोवन नष्ट करून सोडतशील तो सुप्रतीक हस्ती म्हणून. सो त्या प्रकारारी भीमाल आणि भागदत्ता लढाई एक कडेन चलता आस आणि अनेक कडेन द्रोणाचार्य युधिष्ठिरा लागीं येवचे ट्राय करता आस आणि ह्या प्रकारार तीन कडेन हे हळू लढाई जाता आस आणि अर्जुनाक ते सुशर्मनान त्रिगर्तान ते हजारो कटल्यान तांणी म्हणटात पळय एक समुद्रा बगलेन बसल्या कशी पाळ येता आसता एकामागशी वेव्हज येता आसता ती तशी हे त्रिगर्त सैन्य पाळा म्हणके समुद्र येतल वेव्हजा म्हणके अर्जुना वयर मुखारसून येता आशिल्ले अर्जुन तांकां मारता आशिल्लो आनिकेतांनी येता आशिल्ली ती आणि भीम कशी पुणी कोरून युधिष्ठिराक रक्षण करचे ट्राय करून वता आशिल्लो जाल्यार भागदत्ताक द्रोणाचार्यान सांगिल्लें ह्या पर्टिक्युलर स्ट्रॅटेजी आशिल्ली तांकां की सुशर्मन अर्जुना बांदून दवरतलो आणि भीमाक भागदत्त बांदून दवरतलो म्हूण. सो भागदत्त द्रोणाचार्यान सांगल्या म्हणके तो भीमाक मुखारसून वचचे सोडना. फुडें एक्चुअली भीमाल शक्ती अशी आसा की ताणें कौरव सायडाची एक पंथा सगळें ते हस्तीर बसतलें डिव्हिजन म्हणटात पळय एक 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 सैन्य आशिल्लें हस्तेर बसतलें तांकां भीमान पुरा हस्तेक आनी त्या हस्तेर बसतले जेन्ना पुरा जेन्ना एकल्यान मारला जाल्यार भागदत्तानी सुप्रतीकाक मातशी साधारण न्ही आशिल्ली. भीमाल ओटू लढाई करची कशी फुडेंची त्या दिवस भागदत्त आनी सुप्रतीकान पांडव सायडाचे मस्त हस्तेन बसतले सैन्यांक मारून सोडलेलें. आणि सुप्रतीकान तें हस्ते मारता आसतना म्हणजे सुप्रतीक हस्तीन ते विंगड हस्तीन तांकां माड्डयताना एका मागशी हस्तेक पुरा माडयता वता सुप्रतीक आणि ताणें माड्डयलेले पेटा म्हणटात पळय चटणी जावन वतात म्हणटात पळय त्या प्रकारार ताणें माड्डोवचें सुप्रतीक हस्तेन आणि सगळे कुरुक्षेत्राचे युद्धभुमीर हस्तेन रोडचे आवाज येता काय म्हळ्यार तो सुप्रतीक अशे एक प्रकारार पुरा हस्ते मारता की सगळे युद्धभुमीर हस्तेल आवाज आमी साधारण म्हणटा कल्पन करूं येता की कितली घट्ट आसा ती तशी 100 कटल्यान हस्ती दुखेन सुप्रतीक हस्तेन मारतना गट्टी गलाट करता आशिल्ली रडता आशिल्ली ती भीम कशी पुणी करून भागदत्ताक राबोवचे ट्राय करता बाण मारता तागेल गधान मारता जाल्यार एक तांगेल एक विशेष आशिल्लें म्हळ्यार सुप्रतीक हस्तेल एकय आनी भागदत्ताले एकय कवच आशिल्लें ते कवचान अशी कवच आशिल्लें की भीमान कितले बाण मारल्यार वय गदान मारल्यार वय कसले जायनाशिल्लें तांकां भीम तांकां मारता आशिल्लो काय जाल्यार कांय जायना ते हस्तेक कोप येवन तो भीमाक माड्डोवच्या मुखारसून येता काय आणि भीम त्या राईट टायमार तागे रथ हाडकून उडकी मारता आणि ते हस्तेन सुप्रतीक हस्तेन माड्डेले पेट्टा तागेल रथ पिट्टी जावन वता म्हूण म्हळ्यार एकदम पिट्टीसी जावन वता कुडकी न्हय पिट्टी जावन वता त्या प्रकारार मारचें म्हूण आणि ताका सुप्रतीकाक अशी कोप येता कसले की ताण केन्नाय माड्डयता आनी तो नॉर्मली टार्गेट मिस करना कोणा माड्डोवचे वता ताका मस्तून सोडता तो जाल्यार भीमान उड्डून ताका मस्तूचे जायना वतील निमित्त ताका एकदम कोप येता आणि कोप येयले पेट्टा पास तो भीमाल कडेन धांवन येता काय ताका माड्डोवच्याक आतां भीमाक कळटा ಸ್ವಲ್ಪ वेळ तकून लढाई करून की ही हस्ती नॉर्मल हस्ती न्हय म्हूण कसले की भीमाकय तागेली शक्ती सांगतना भीमाल शक्ती वय अशी आमी सांगता ती 10,000 हस्तेची शक्ती आसा म्हूण भीमाक जाल्यार सुप्रतीकाक 10,000 हस्ते किना चड शक्ती आसा म्हणून तूं कळटा आणि नॉर्मली एक हस्तेन धांवन येवचे पळयल्यार कोणाल जाल्यार म्हणटात पळय भिवन वतात एक प्रकार आणि हो साधारण हस्ती न्ही सुप्रतीक इतलो व्हड हस्ती जाल्यार भीम तागेले प्रेझन्स ऑफ मायंड दवरता आणि ते प्रेझन्स ऑफ मायंड दवरून ताणें धांवन येताना तागेले दोन्ही पांयां मदें पळय अशी निसोर तागेले दोन्ही पांयां मदें वता आणि पांयां मदें वचून तागेले पंदा वचून तागेले पंदा राबून तागेले फाटी तागेले पोट्टा तोकून अशी
मारू सूर करता, पंच करता गट्टी-गट्टी. आणि भीमान पंच केल्यार साधारण म्हणटा कितलें दुखता म्हूण पळयत आनी हसतेले तोग्गू दोखून कांय कवच ना. भीमान अशी पोट्टा मारू सूर केल सिता सुप्रतिकाक अशी दुखी सूर जाता आनी तो राबील कडेन घुंतके हस्ती. घुंच्या सूर करतके. आनी जाल्यारी तो कशीपुणी कोर न्हू तागेल सोंडाळी तागेल पायया पंदा घाल न्हू 2 पायया मध्य दोकून न्हू भीमाक तांडून काडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी भीमाक धोर न्हू ते सोंडाळीन अशी म्हणटात पळय नेल्यार धाडोवचे वता तो. जाल्यार भीम कशीपुणी कोन्न तागेल कुर्टार दोकून कशीपुणी तागेल सोंडाळी म्हणटात पळय कशीपुणी कोन्न ते सोंडाळी दोकून भायर पळोवन उडकी मार न्हू आपास भायर येता म्हळ्यार पोट सान करून कशीपुणी तागेल सोंडाळी गिरपा दोकून भायर येता. ताण तोगो धाडोवचे पशी फुडें ताका. सो ह्या प्रकारार ते युद्ध चलता आसा आनी आपास भीमाले येद्र तो धांवन येताना आपास भीम तागेल दोनी पांया मदें वता आनी आपास तागेल तोगो वचून तागेल पोट्टा मारूं सुरू करता भीम हसतेले. आनी आपास सुप्रतीक हस्ती गुंजा सूर जाता दुखेन. जाल्यार ही आपास भीमाक सोंडाळीन काडटा आनी आपास धाडयता. सो ह्या प्रकारार युद्ध चलता आसतना युधिष्ठीर पळयता आसके म्हळ्यार युधिष्ठिरान केन्ना युधिष्ठिराक अटॅक जाता ना भीमान येवचें रक्षण करच्याक जाल्यार ह्या पंथा युधिष्ठीर सुरय पंथा युद्ध हा पळयता की भीमाक कोणकी मारता आसा म्हूण. हें सामकी विंगड परिस्थिती निर्माण जाल्या ह्या पंथाक. आनी द्रोणाचार्य आनीकय युधिष्ठिराले येवन पावनी. ताका युधिष्ठीर सांगता की पुरा सैन्याक तागेल लागीं आशिल्लें. वच्चा ती भीमाल रक्षण करयात तुमी म्हणून. जाल्यार कोण लागीं येवचे प्रयत्न करता सुप्रतीक इतले स्पिडार धांवन वचून मस्तून सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी एक पंथा ताणें सुप्रतिकाला आवाजू ताण सोंडाळीन हस्तेल आवाज करता पळय ते सुप्रतीकू. तो आवाजू इतलो व्हड आशिल्लो ताण करताना की ताण मस्तू का म्हूण ना की तागेल आवाजान मस्त जाणां हार्ट अटॅक येवन मरता आशिल्लीं गितांनी. सो सगळ्या कुरुक्षेत्रांत एक प्रकार म्हणटात पळय सुप्रतिकाला आवाज येत आशिल्लो म्हूण ती साधारण हस्ती न्हय आशिल्ली ती. आनी ते अशी परिस्थितीन तूं हें जाता आसा आनी आमी पळयता अनेक कडेन त्रिगर्तजन अर्जुनाक ह्या सायड येवचे सोडना ती. मातशी मारता आसा ती, मातशी मारता आसा ती. आनी ह्या परिस्थितीन तूं ते सुप्रतीक म्हळ्यार अशे एक भावनेर आशिल्लो पुराजना मस्तूच त्या दिवसू तागेल गट्टी आवाजान अर्जुना ते आयकपडतके विंगड सायड आनी ताका कळटके हें सुरय तर ताण सुरय सकाळ आयकला ते पुरा हस्तेन ताण माड्डेले पेटा पुरा हस्तेन रोडचे आवाज आयकला आनी आतां हें सुप्रतिकाल आवाज आयकता अर्जुन. ताका कळटा की संकी हें नॉर्मल ना म्हणून. आनी तो कृष्णा सांगता की आतां हें कशीपुणी कोण कसं म्हूण कळना म्हाका जाल्यार कसंकी जाता आसा म्हणून म्हळ्यार अर्जुनाक कळटा की कसंकी हो व्हड आवाज येता आसा हसतेलो सकाळ दोखून कसंकी जाता आसा म्हूण. कृष्णा सांगता की आमी हें कशीपुणी हें त्रिगर्तजना चुक्को न्हू थंय वचूं का म्हूण. कृष्णूय सांगता की वय तूं सांगची सैमा अर्जुना म्हाकाय दिसता की हांगा त्रिगर्तजना चुक्कोन कसले हांगेले लढाई जावन एंड जावचें ना आनी येता आसा ती म्हूण. तेन्ना कशीपुणी कृष्ण तें रथ घुंडोवन त्रिगर्तजनाल दोखून भायर पडचें ट्राय करता. तेन्ना त्रिगर्तजनाल ते सैन्याचे जन आसा ती सुशर्मन आनी पुराजन सांगतात की अर्जुनाक की कसन हें क्षत्रीय तूं क्षत्रीय की धांवन वता आसा म्हूण. सो क्षत्रीय जाल्यार आमगेलो लढाई करी आमी तुका चॅलेंज केलें आमगेलो लढाई कर तूं खंय धांवन वता आसा म्हूण. कृष्ण सांगता की तांणी तर अशी उलयता आसतलीं मुखार कोण आसत पळय तांकां मारून सोड आनी आमी वच्चा म्हूण. तेन्ना म्हळ्यार एक चॅलेंज केलेले खातीर एक ಸ್ವಲ್ಪ बाण मारी आनी थंय दोखून वच्चा आनी थंय दोखून वचून आमी त्या विंगड कडेन कसन जाता थंय वचूं का म्हूण सांगता आसके. जाल्यार त्रिगर्त आनीकय इंटेन्सिटीर मुखार येवचें सुरू करता ती. आनीकय हजारो कडल्यानच्यान आनीकय स्पिडान मुखार येवचें सुरू करतात अर्जुना वच्चा सोडून अजी म्हूण. आनी ह्या पंथा त्रिगर्त जन अर्जुना मात्र न्हय अर्जुनाल रथाक अर्जुनाल घोड्याक मारता ती. कृष्णाल दोखून कृष्णा वयरीसल बाण मारतात. कृष्ण कशीपुणी कोरून म्हणटात पळय डॉज करता म्हणटा हेकड तेकड माती करून कृष्णा लागनासी करता जाल्यार ही विंगड डायरेक्शना दोखून मारूं सुरू करता ती. आनी ह्या पंथाक कृष्णाकय बाण लागता म्हूण सांगिल्लें त्रिगर्त. कृष्ण देवूची ताका कसन जावचें आसलें जाल्यार देवा लिहिलें तूं देव अशें दाखयता की ताका बाण लागता आनी कृष्ण बोध चुकून रथार पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी खंय दोखून बाण येवचें सुरू करता मागशींतल्यान मुखारसुल्यान. हें आतां क्षत्रीय नियमा लेखार न्हय. एक तर पुरा कडेन सायड एद्रारा बुनू मारतात आनी अर्जुनाक
मागशी दोकून सायडार दोकून मारूना आनी ह्या दोनी विशय म्हळ्यार रथ सारथी वयर केन्नाय बाण चलोवचें ना. सो तांणी नियमान त्रिगर्त जनान नियमाचें उल्लंघन केलेलें आसता आनी कृष्णान बोध चुकून पळयलें दिसता अर्जुना शिकोवप येता कसन केलें आनी म्हूण आनी कृष्णा पळयता आनी बाण लागून कृष्ण बोध चुकून पडला थंय. अर्जुनान म्हणटात पळय कसनवेय आशिल्लें तें कसनय म्हणटात पळय पेशन्स आशिल्लें तें पुरा चुकता. अर्जुना शिकोवप येता की कुडले अर्जुन मंत्रोच्चार करून ब्रह्मास्त्राचें आवाहन करता आनी तें ब्रह्मास्त्र एक पंथा तें सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तें ब्रह्मास्त्र सोडलेलें पेट्टा ते म्हणटात पळय इतलें तें एक हुणसाण येता तांतूं दोकून आनी इतले एक प्रकाराचें लक्ष कटल्यान बाण येतात त्या ब्रह्मास्त्रा भितर दोकून की ते पुरा ते लक्ष कटल्यान त्रिगर्त सैन्य एक क्षणा भितर पुरा जन मरता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. अर्जुनान हें फुडें करीत आशिल्लें जाल्यार तो क्षत्रीय नियमाचें उल्लंघन करचें ना आशिल्लें जाल्यार त्रिगर्त जनान केन्ना तें उल्लंघन केलें त्या समयार आनी कृष्णाक मारलें तेन्ना अर्जुनाक कोप येवन तो फुडले पुराजनां मारता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी पुराजन मेलता आनी तेन्ना कृष्ण आपास बोधांत येता आनी उठोवन बसता खंय. उठोवन बसता पळयल्यार एक एक म्हणटात पळय 10-15 त्रिगर्त मात आसात बाकी पुराजन मेलीन. तेन्ना कृष्ण एक म्हणटा आश्चर्य जाता की हें कसन जालां बा म्हूण. जाल्यार ताका खुशी जाता आनी अर्जुनाल ते वीरतात आनी ते ब्रह्मास्त्राचे उपयोग केलेले ते सम केलेले म्हूण तो कृष्ण होगळसीत अर्जुनाक आनी सांगता आतां आमी विंगड कडेन वचचे आनी पळोवया कसन जाता असो म्हूण. आनी तशें करून तांणी मुखारसून वता आसा ती. आतां अर्जुनान मुखारसून वता आसतना थंय पळयल्यार सुप्रतीक आनी भागदत्तान भिमाक सम्म म्हणटात पळय लढायक तागेले सोवणात तांणी. आनी अर्जुन थंय लागीं वचून पळयताना भिमाल परिस्थिती पळोवन अर्जुना शॉक जाता. कशें जालें की अर्जुनाक गोत्ता आसा तो आनी भीम म्हळ्यार अशें आसा ती की कौरव सायडान सादारण म्हणटा कोणीय ना ती की तांकां दोग जाणां मारयत. एक पंथा नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिराक कोणी कसं केल्यार तांणी रक्षण करूं वता ती. खंयी कसं जाल्यार रक्षण करूं वचचें भिमान आनी अर्जुनानच मेन पॉयंट सांगता. जाल्यार भिमाल ही अवस्था पळोवन अर्जुनाक आश्चर्य जाता आनी शॉक जाता म्हणटात पळय. जाल्यार अर्जुनान ते भिमा लागीं वताना दुर्योधन थंय आशिल्लो खंय. दुर्योधन मस्त सकट सैन्या पेटयत खंय. जाल्यार अर्जुनाक त्या भिमाल अवस्था पळोवन तागेले भावाल खातीर प्रिती तागेले इतली आशिल्ली की तें पळोवन ताका एक्क पंथा अर्जुन इतले बाण सोडता खंय म्हणटात हातूंत ह्या दोग जाणां भावाल मदीं आशिल्ली ती प्रीत हातूंत दाखोवन येता. इतले बाण सोडता खंय की दुर्योधनाल सैन्य कोण मुखार येता आशिल्लीं पळय. अशें दिसता इतले पंथा बाण सोडता ते आकाशांत दोकून अर्जुनाल बाण इतले सकट येता खंय हजारो कटल्यान अशें दिसता की एक पंथा दिवस आशिल्लो रात्री जाल्ली म्हूण. म्हळ्यार ते बाण इतले सोडता अर्जुन की सुर्याचे किरण वयर येवचे जायना. तितले प्रकार एक प्रकारार बाण सोडता अर्जुन म्हूण सांगता. आनी आतां मुखारसून आयलसिता अर्जुनान आयलसिता अर्जुन भागदत्ता मुखार येता म्हूण. तेन्ना भीम त्या परिस्थितीन तो अशें आशिल्लें की आतां सुप्रतीक ताका मस्तिता आशिल्लो. जाल्यार अर्जुनान आयलसिता सुप्रतीक घुंवता. म्हणटात पळय क्षणभर लेट जाल्यार भिमाल अवस्था कसन जाता आशिल्ली म्हूण सांगूं जायना. आनी भिमाल बिलकुल त्या दिवस म्हणटात पळय पुरा तो बद्दची एक प्रकार पुरोव जालेलो ताका तो खंयच्या पूण एक रथ धरून थंय दोकून मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ताका लढाई करची कांय शक्ती नाशिल्ली भिमा त्या दिवस. त्या प्रकार त्या सुप्रतीक आनी भिमाल लढाई जालेली. आतां भागदत्त आनी अर्जुन मुखार आसतना दोग जण एकेकल्यान लढाई करता ती. आनी भागदत्ताले इतले लायक चांग कोरून लढाई करता की अर्जुनाक आश्चर्य जाता हो भागदत्ताक इतलें एक ते युद्ध कला कशी आसा म्हूण. आनी जाल्यार तें भिमाल परिस्थितीची उडगास केली दिसता अर्जुनाक आनीकूय कोपान तो लढाई करता. आनी भागदत्ताकय कोप येता की हें अर्जुनान मध्य येयनासलें जाल्यार खंडीत आज भिमाक हांव मारता आशिल्लो म्हूण. आनी भिमा मारलेलो म्हूण जाल्यार म्हणटात पळय तागेली प्रसिद्धी इतली व्हड जाता आशिल्ली क्षत्रीय लेखार की म्हळ्यार भिमा मारलो तो मनुष्य म्हणून राय भागदत्त म्हूण तशें तागेलें त्या मनांत एक आशिल्लें. तें जायनी म्हूण ताकाय कोप येता.
आणि अर्जुन आतां सुप्रतीक आनी भागदत्ता दोग जाणां बाण मारता आनी ते सुप्रतिकान केल्या म्हणके तो अर्जुनाल मुखारी येवन कशी पुणी कोण तें हस मस्तूचे ट्राय करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी सुप्रतिकान केन्ना पळयलां की भिमाक मस्तूच्या भीम कशी कोण ताणें रथार देखून उडकी मारलेली तेन्ना तागेले रथाक पुड्डी करून सोडलेलें. जाल्यार अर्जुनाल सारथी विंगड सारथी म्हणके न्ही कृष्ण देवोची तो अशी रथ गुंडयता की सुप्रतिकान मस्तूचे ट्राय करताना कृष्ण कुडले रथ गुंडयत गे. ते कशी कोण म्हळ्यार सारथीलें स्पेशालिटी आमकां कळटा की टॅलंटेड आसल्यार कशी तें कोण तो योद्धा आसा ताका कशी तें सहाय जाता म्हूण. सो एक प्रकार म्हणटात पळय तांणी उल्लयन अशी कृष्णाल आनी अर्जुनाल कोऑर्डिनेशन इतलें लायक आशिल्लें की ती हस्ती कशी कोण धांवन येवन मस्तूचे ट्राय करताना अर्जुन तें कृष्ण ते रथ गुंडयत आशिल्लो आनी अर्जुन बाण मारता आशिल्लो म्हूण. आनी एक पंत अशें येता की ते हस्ती म्हळ्यार धांवन आयल्यार ते वापस घुंवचे येताना ते टायम लागता. सादारण म्हणटात पळय कशें व्हड एक ट्रक आसल्यार सान एक स्कूटर जावं असल्यार ते कुडले यू टर्न मार येता. जाल्यार व्हड ट्रक आसल्यार व्हड लॉरी आसल्यार ते यू टर्न मारून येवचे ताका टायम लागता. ताका सुप्रतिकान धांवन येवन मस्तूचे ट्राय करचें जाल्यार धांवन येवन ताका ब्रेकय मारूंक जायना. तो सीदा चिक्के मुखार धांवन ते वता आनी ताका घुंवचे स्वल्प टायम लागता. हे घुंवचे टायम लागताना अर्जुनान निजावन ते हस्तेक मागशींतुल्यान मार येता. कसलें की मागशी कांय कवच ना. जाल्यार आपास हांगा पळोवं येता की अर्जुन ते क्षत्रियाचे नियम केन्ना उल्लंघन करना. तो मारना, मागशी दोकून मारना ते हस्तेक. मार येता आशिल्ली. आतां हें सुप्रतीकाले कोप वाडता वता. कसलें की तो नॉर्मली खंयचें कोण रथ आसल्यार तो माड्डोवन सोडता आशिल्लो. जाल्यार ह्या रथाक ताका मस्तूचें जायना म्हूण ताका भारी कोप येता. मात अर्जुन आनीक एक पळयता की स्वल्प दूर देखून आपास धांवन येता आशिल्लो न्हय. सुप्रतीक अशी न्हय धांवन येता म्हणटाना ते मध्य आशिल्ले जन तो मस्तून येता गे आनी तागेले मुखार हे घडी म्हणटात पळय अर्जुन पळयता तागेले सायडान आशिल्ले पांडव जनाल सैन्याक तो कशी मस्तून ते म्हणटात पळय एक प्रकार माड्डोवन ताजे म्हणटात पळय पुरा तांगेले रगत काडून ते मुखार धांवन येता आसतना अर्जुनाक कोप येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अर्जुनाक तो बाण मारूं सुरू करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी बाण मारता तागेलें कवच कुडकी जायना जाल्यार अर्जुन कसं करता ते अर्जुनाल एम इतलें लायक आसता की तो कवचाच्या एक पॉइंटार मात आपास मारता वता तशें ताणें घुंवन येताना आपास मारता आनी ते एक्का पॉइंटार मार न्हू दोग जनालें सुप्रतिकालें आनी भागदत्तालें दोग जनालें कवच कुडकी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ह्या प्रकारार आमी पळोवं येता की तांगेली कवच कुडकी जाल्यार आनी आतां भागदत्ताक अर्जुनान मारल्यार जाल्लें म्हूण. जाल्यार तुमी लक्षा परोवती हो भागदत्त अशी कसले प्रकाराचो आसा की भीष्माक द्रोणाचार्याक अर्जुन मारता आशिल्लो. हो भागदत्त कोण बा की अर्जुनाक इतले वेळ लढाई करता आसा. भागदत्त साधारण योद्धा न्हय आशिल्लो. भागदत्त नरकासुराल पूत तो. नरकासुराल पूत म्हळ्यार नरकासूर म्हणटा ताका भौमासूर म्हणटात. भूमिदेवील पूत आशिल्लो नरकासूर आनी भूमिदेवी आनी वराहदेवाल पूत जावन ताका नरकासूर भौमासूर म्हणटात. जाल्यार तो कुसंगान चांग जनाल संग नाशिसी तो राक्षस जाता अशी म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार भूमिदेवीन वराहदेवाक मागून घेतिल्लें की म्हगेल्या पुत्राक तूं असलें एक अस्त्र दिवं का खंयच्याक ना कोणाक ताका केन्नाय ताका कसलें अगत्य पडल्यार कोणीय ताका मारूं जायना आनी तो तागेलें रक्षण करून घेतलो म्हूण. ताका वराहदेव ताका वैष्णव अस्त्र दिता म्हूण सांगिल्लें आसा नरकासुराक आनी तांचे नरकासुराक दिलेलें वैष्णव अस्त्र नरकासुरान तागेल्या पुताक भागदत्ताक दिलेलें आशिल्लें. आतां ह्या समयार भागदत्ताक दिसता की तागेलें कवचय कुडकी जालना. सुप्रतीक तागेलें हस्तेलें कवच कुडकी जालना आनी अर्जुन ताका मारून सोडटलो. ताका आतां भागदत्ताक दिसता की आतां समय येयलो की तो तें वैष्णव अस्त्र तागेले बापूसून ताका दिलेलें ताजे उपयोग करतलो तो म्हूण. आनी त्या वैष्णव अस्त्राच्या आवाज केल्ली दिसता सगळें आकाशांत ताजी ज्योती येतकय
म्हळ्यार म्हणटात पळय एक पंथा 100 कडल्यान सूर्य उदय जाल्ल्या म्हणकेची ते वैष्णव अस्त्र त्या भागदत्तान हातांत धरशिता तितले पडटा एक प्रकार प्रकाश सगळें ते युद्धभुमीर आकाशांत तूं येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि पुरा जन एक पंथा म्हणटात पळय कुरुक्षेत्रांत आमी पळयता कितले कडेन कोण युद्ध करता आशिल्लीं तीं. ते वैष्णव अस्त्राचे प्रकाश आयले दिसता पुरा जन खंय आशिल्लीं तांणी युद्ध करचें बंद करतात खंय. म्हणजे त्या प्रकाराचो तो एक प्रभाव आशिल्लो तो वैष्णव अस्त्राचे आणि पुरा जना त्या अस्त्राची ती शक्ती पळोवन न्हू ते म्हणटात पळय ते अशें एक प्रकाराचें तें दिसता की आतां अर्जुनाक जाली म्हळ्यार आतां अर्जुनाक मृत्यू जालो दिसता म्हूण. म्हळ्यार असल अस्त्राक अर्जुन कशी फेस करतलो म्हूण. पुरा जनांक आणि नॉर्मली पुरा जनाक धैर्य आसता. भीम, युधिष्ठीर, नकुल, सहदेव तांकां अर्जुना विशय केन्ना भंय ना. कसं तांकां गोत आसा खंयची परिस्थिती आसल्यारय तांणी तांगेल विशय लेखका शिवाय अर्जुना विशय तांकां कांय मना वरकाना. कसलें की अर्जुनाक कोणूय करूं कसलें करूं जायना म्हूण. जाल्यार ह्या समयार युधिष्ठीर आनीक भीमाक हें दिसता की ते वैष्णव अस्त्र पळोवन न्हू की आतां अर्जुनाक कसलें जातलें की म्हूण. त्या प्रकाराचें एक शॉक ते सगळें युद्धभुमीर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि कोण एक बाण युद्ध धनुष्य बाण चलयतलो आसा, तांगेली केन्ना स्ट्रॅटेजी अशी आसता की कोणीय बाण मारल्यार आनीक बाण मार न्हू तें बाण बाणाक काउंटर करूं येता. तें एक स्ट्रॅटेजी आसा. दुसरी एक स्ट्रॅटेजी अशी आसा म्हळ्यार की डॉज करचें म्हणटात पळय. ते बाण येताना चिके माती अशी करून ओर तोग्ग बैसून तशी करूं येता. आणि तिनीय अशें आसा म्हळ्यार ते बाण तांगेले कवचार घेवन ताचे पेट्ट पडता जाल्यार असो ते पेट्ट घेवचे. हे 3 प्रकारान केन्ना बाण येताना तो योद्धा ते फेस करता. आणि अर्जुनान ह्या पंथा लेखलें की हें विशेश अस्त्र आसतलें. ताकाची म्हाका डॉज करूं जाय दिसना आनी हांव एक असो बाण मारल्यार शक्ती घेता आणि ते कवच वयर ती शक्ती घेवन हांव ते कवचारी ताचे प्रभाव घेता म्हणून अर्जुन ते डिसिजन घेता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि अर्जुन धरतकीर ते वस्त्र मारो हांव ते कवचार घेता म्हणून. तेन्ना तें अस्त्र सोडलें सुद्दां ते अस्त्रान येवचे पयलीं फुडें कृष्ण उठून रावतकीर आणि ते अस्त्र लागीं येताना ते अस्त्र एक चांग व्हड एक फुल्ला माळ जावन कृष्णाले वयर पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि पुरा जेन्ना म्हळ्यार पांडव सायडा दोखून पुरा जन जय जयकार घालता ती कृष्णाल आनी अर्जुनाली जाल्यार पुरा जन शॉक्ड आसता ती की हें इतलें पॉवरफुल अस्त्र एक फुल्ला माळ जावन कृष्णाला आंगार कशी पडल्या बा म्हूण. अर्जुनूय शॉक जाता. मात शॉक जाता आनी कसलें अर्जुनान तें मना वेलेलें की तो त्या आंगार घेतलो म्हूण तें अस्त्र. जाल्यार हे कृष्णा तूं कसले मध्य आयलो? तूं प्रतिज्ञा घेतल्या न्हय. तूं मध्य येयना म्हणून. आणि ते अशी नियम आसता की नॉर्मली की कोण सारथी आसा ताणें तो युद्धांत येयना केन्ना फकत बोध चुकल्यार योद्धान तेन्ना सारथीन मध्य येता. जाल्यार अर्जुनाक बोध चुकनी आशिल्लो. तेन्ना कृष्ण कसले मध्य आयलो? कृष्ण सांगता, "हांव तें घेत आशिल्लो आंगार. तूं अशें कशें केलें ना बा कृष्ण? तूं कसल्या मध्य आयलो? हांव हांव बोध वय चुकून पडले आशिल्लो." आणि ह्या पुरो जाता आसतना भागदत्त तेवें तागेले म्हणटात पळय आतां तो डिप्रेशनाक गेला म्हणटात पळय भागदत्त कसलें की तागेले त्या अण्णान दिलेलें तें वैष्णव अस्त्र नरकासुरान ताका सांगून दिलेलें की अशी खंयच्याय परिस्थितीन तें अस्त्र तुगेलें रक्षण करतलें म्हूण. आनी आतां कशें जाल्लें म्हूण सांगता. तेन्ना कृष्ण अर्जुनाक सांगता खंय मात हें उलयताना आतां तें भागदत्त शॉकार गेला आतां. कृष्ण त्या रथाक सायडा व्हरून अर्जुनाक सांगता की हें एक अशें अस्त्र आसा की सगळें सृश्टीन तूं म्हाका सोडून आनी कोणाक घेवचें जायना. हें अशें अस्त्र की हें रुद्राक आनी इंद्राक वय मारता म्हूण. अर्जुना तुका न्हय रुद्र आनी इंद्राक वय कांय करूं जायना. हें हांवय घेवंका हें अस्त्र. ताका हांव उठून राविलो म्हूण. तेन्ना अर्जुन थंयची म्हणटात पळय अर्जुनाक दोळ्या उदक येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी स्वल्प क्षणा खातीर अर्जुन आनी कृष्ण
प्रितीन एकल्या एकल्या पळोवन राबतात के म्हळ्यार तांगेली ती प्रिती तांगेली ते एक फ्रेंडशीप साख्य भावना ते म्हणटात पळय ते इमोशन्स पुरात पीक जाता ती ह्या टायमार ह्या मोमेंटांत दोगां जाण एकल्या एकल्याक पळोवन खुशेर पळोवन राबता ती आनी अर्जुन मनांतू लेखतके म्हळ्यार तागेले उल्लोचे उतर ना तो तितले तागेलें मन भोर नायला ह्या परिस्थितींतू की अर्जुन मनांतू लेखतके हांव तुगेल सेवा तुका तुका प्रसन्न करच्याक हांव म्हगेलें सगळें जीवन दिता अशी कसने हांव सोडना की तुगेले सेवेन तुका प्रसन्नता करचें तुका खुशी करचें देवा हांव कसने एक क्षण वयसोना म्हूण ताका प्रितीर अर्जुन पांय पडटा कृष्णाक ह्या समयार म्हूण सांगिल्लें आसा सो आतां हें पुरो जाता आसतना अर्जुन आनी आपासताक रथ वता आनी भागदत्ता लोटू लढाई करूं सुरू करता आनी अर्जुन ह्या पंता तागेली इंद्र अस्त्र काडटा आनी सुप्रतिकाल माथ्यार मान सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा कवच ना आनी सुप्रतिकाल ते माथ्यारी वचून फॉरहेडाका वचून ते इंद्र अस्त्र लागले सिता ती हस्ती सुप्रतीक बलवान हस्ती ती राबील कडेन म्हणटात पळय आयसा कुडक्या म्हणके हल्लू जायना आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर हेकड तेकड म्हणटात पळय बॅलन्स जायना तिगेले पांयाक म्हळ्यार ती पुरा शक्ती ते इंद्रस्त्रान गेल्या आनी आतां आड पडच्यार आशिल्ली तेन्ना भागदत्ता कळटा की हांव आतां वयर देखून उडकी मान देंवनातल्यार हांव ते हस्ते पंदाका पळोवन मरचें पुरो म्हूण ताका भागदत्त उड्डून येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अर्जुनाक मारूं येता म्हूण सांगिल्लें तेन्ना अर्जुन एक अस्त्र म्हणटात पळय लागीं अस्त्र न्हू भागदत्त आमी आयकतात पळय पॉयंट ब्लँक मारलें म्हूण म्हळ्यार येद्राक शूट करून सोडतात पळय एक पंत तेन्ना ते पॉयंट ब्लँक म्हणटात न्हू तशी अर्जुन आतां भागदत्ताक पॉयंट ब्लँक मारता तागेल्या बाणान आनी ते भागदत्तान हरदी पिसोळून 2 भाग जाता ती अर्जुन त्या प्रकारा फोर्सारी ते बाण मारता म्हूण सांगिल्लें आसा तागेले हरदी पिसोळून 2 भाग जावन तो पडटा तो घुव आनी भागदत्तान आनी हें जालें सिता कौरव सायडान तूं म्हळ्यार द्रोणाचार्याक आनी दुर्योधनाक तांगेलें हें म्हणटात पळय कशें की एक व्हड वेशी आशिल्लो तांकां गोत्त आसा की भागदत्त आनी सुप्रती कशी आसा ती की तांणी भिमा मार येता म्हूण आनी हे सायड भिमा मार येता त्या सायड त्रिगर्त जेन्ना अर्जुनाक धरून बसता ती आनी हे सायड द्रोणाचार्य युधिष्ठिरा बंदी करता आनी आयचे दिवस हें युध्द समाप्त जाल्यार मणके जातलें म्हूण दुर्योधनान प्लॅनिंग आशिल्लें जाल्यार तें जाय न्ही आनी तांकां आजी पळोवपाक पडलें की कसं तांगेल्या मनान तशें जाय न्ही जाल्यार आमी एक व्हड विशय आमगेल्या जिवना खातीर एक पळोव येता की एक्चुअली अर्जुनाक देवान रक्षण केलेलें आनी देव म्हळ्यार पुरा कडेन आसा एक कणकणांत आसा सगळे सृश्टींत आसा एक कणकणांत देव आसा अहम सर्वस्य प्रभो पुरा कडेन आसा आनी आमी पळोव येता की कशी अर्जुनाक गायड केलें कशें अर्जुनाक रक्षण केलें आमगेल देह हे एक प्रकार रथा मणकेची म्हूण शास्त्र सांगता आनी आमगेल रथारी देव आमगेल ओट्टू बैसून आमकां केन्नाय गायड करचें आनी प्रोटेक्ट कशें अर्जुनाक करता आशिल्लो तशें आमकां गायड करचें आनी प्रोटेक्ट करचें देव केन्नाय तयार आसा केन्नाय आतूर जावन आसा ताका आमी केन्ना देवालय केन्ना देवाल नामस्मरण करता ती हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे केन्ना देवालय प्रार्थना करतात कळकळीन आमकां कळचें पुरो आमकां कळनाशें जावचें पुरो जाल्यार आमी पळोवपाक कसो की कळनाशी आशिल्लो आमकां मस्त सकट विशय आसा आतां आमी केन्ना प्रसाद घेतल्यार जेवण केल्यार आमगेलें पोट्टा वचून तें कशें जीर्ण जाता तें आजी कांय आमकां गोतना ते इतले कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आसा सायंटिफिकली की आतां कितले 100 कटल्यान वर्स देखून ते रिसर्च जाल्यार तांकां एक्झॅक्टली आनीक कळना आनीक नवे वस्तू कळटात तांकां की हें जाता म्हळ्यार एक आमगेल्या देहांत जावचे आशिल्ले एक विशय इतले कॉम्प्लेक्स आसा आमकां कळना तेन्ना आमकां देवाल विशय मना कशें वचचें पुरो जाल्यार आमकां कळटा की एक पंता आमगेल्या पुरा जना लायफान परिस्थिती चांग आसता चांग आसना आनी एक पंता आमी तेंच देखून भायर पडटा ती एक पंता पळना ती तांकां कळना हें पुरो कशें जाता आसा म्हूण जाल्यार आमी एक मनावर येता की आमकां केन्ना कसो एक कश्ट येताना आमी एक प्रार्थना करता ती की देवा रक्षण करी कसलें की ते कश्ट आमकां गोत्त आसा ताका आमी प्रार्थना करता ती जाल्यार अशी कितले सकट आमगेल्या जिवनान जावच्या पुरो की आमकां गोत नाशिल्लें तें कश्ट आमगेले वयर येवच्या पुरो
जाल्यार त्या देवान आमकां रक्षण केलें ना. आमकां गोतनावय कितें आमकां कश्ट येता तशें ना. कशी देव ते रायट समयार करेक्ट टायमार ते समय येयलो तेन्ना उठोवन राबलो. क्षणभर लेट जालें जाल्यार अर्जुना ते वैष्णव अस्त्र लागता आशिल्लें. जाल्यार देवान रथार उठोवन राबिल्लो सुद्दां अर्जुनाक रक्षण जालें. तशी कितले पंत आमगेल जिवनांत वय देव उठोवन राबून आमकां रक्षण करतास की आमकां गोतना तें. आमकां गोत्त आशिल्ल्या कश्टा खातीर आमी प्रार्थना करता ती. जाल्यार आमकां गोतना ते कितले पंता देव आमगेलें रक्षण करता तें आमकां गोतना आनी क्षण आमकां देव रक्षण करता आसत तें आमकां मना वर्णांनी आमकां कळश वयना. जाल्यार आमी पळोवं येता की अर्जुनाक तसले भक्त जाल्यार आमी दृश्टांत पळोवन आमी पळोवं येता की अर्जुन कशी व्हड योद्धा आशिल्लो, महाबली आशिल्लो आनी विशेष भक्त आशिल्लो. जाल्यार आमगेल परिस्थितींत आमगेल कॅपॅसिटी लेखार आमी खंय आसा ती थंय आमगेल इतल्याची सेवा करचे प्रयत्न करता. इफ वी स्टे डिवोटेड, वी स्टे प्रोटेक्टेड. म्हळ्यार आमगेल स्थितीन तूं कशी अर्जुनान व्हड रुपार सेवा केलेली, आमी कसंकी किंचीत रुपार कसंकी करची प्रयास करता ती. जाल्यार आमी केन्ना आमगेले प्रयास करता ती आनी आमी सोवना ती देवाचें नामस्मरण नियमीत रुपार करता ती, भक्ताल सत्संग आयता ती, शास्त्र वाचिता ती आनी ते भक्तीपूर्वक आमगेलें जीवन करता ती. खंडीत देव कोत्त आशिल्लें आनी कोत्त नाशिल्लें कश्टा देखून आमगेलें रक्षण करतलो म्हूण तें हें आमी दृश्टांत पळयता. आनी एक लास्ट एक पॉयंट आहा जी आयच्या विशयान तूं आमी पळोवन कन्क्लूड करूया की आतां ऑफकोर्स हें पुरो जाताना दुर्योधन अशी ताका अपसेट जाता. कसलें की एवरी टायम दुर्योधनाक दिसता की आज समाप्त जाता युद्ध म्हूण. केन्नाय दिसता जाल्यार दिवस तागेलें प्लॅनिंग सफल जायना म्हणटात पळय. तागेली योजना पुरा असफल आसता. कसलेंय जाता मागीर. आनी मस्त आयकयत खंय तो द्रोणाचार्य तूं सांगिल्लें न्हय बंदी करतलो आजी जायनी. द्रोणाचार्य आपास तांचे सांगता काय हांव तुका सांगलां न्हय अर्जुना नाय आसल्यार कांय करूं जायना म्हूण. आनी हें पुरा कसन आमगेलें जिवन जत्त म्हणटात पळय तें आमगेलें एक प्रकार म्हणटात पळय भाग्यांत बरयलेलें जावचें. आनी अर्जुनाल्याचें भाग्य विधाता अर्जुनाल सारथी जावन आसा. तो अर्जुनाल भाग्यान तूं आसची आनी देवाल तसलें वेल विशर म्हणटात पळय भाग्य विधाताचे अर्जुनाल सारथी जावन आसा. ताका कशें करूं जातलें म्हूण तो म्हणटात पळय दुर्योधनाक चिके बुद्धी सांगचें पडटा म्हूण सांगता द्रोणाचार्य. ते गोत्त आसा की दुर्योधन तागेलें अहंकारान कसलें आयकना. आनी नेक्स्ट दिवस 13 दिवस आपास अर्जुनाक त्रिगर्तजन म्हळ्यार ब्रह्मास्त्र मारून कितले जाणां मारलां जाल्यार तांगेली सैन्य इतलें आसता ती की आनीक येता आसतात केन्ना. सो त्या प्रकारार अर्जुनाक आपास ते त्रिगर्तजन बांदून दवरता ती आनी आयच्या दिवसान तूं द्रोणाचार्य ते चक्रव्यूह करता. चक्रव्यूह रचना आनी आमकां पुराय जाणां कोत्त आसा ते चक्रव्यूहा भितर अभिमन्यू वता ताका भायर येवचें जायना आनी जन महारथ जन ताका मेळ्ळ ताका मारता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी सांजवाळ जाली सुद्दां पुरा जन शॉक्ड आसता. म्हळ्यार ही घटना एक प्रकार म्हणटात पळय कुरुक्षेत्र युद्धाची पुरापशी एक दुःखाची घटना की 16 वर्साचे अभिमन्यूक जनान ಒಟ್ಟು मेळ्ळन मारचें. जन ಒಟ್ಟು मेळ्ळन मारचें आनी सत्ताच तो राजान मेळ्ळन मारचें म्हूण तेन्ना त्या अर्जुनाक तो त्रिगर्तजनाल लढाई करून येता आनी ताका सांजवाळ येता ताका कळटा म्हणल्यार तें लक्षण पळयल्यार कळटा संकी जालना आत्ता म्हूण. मारून जालना मात आतां अभिमन्यू. आनी नॉर्मली 10 दिवस नंतर भीष्मान पराजीत जातरी पांडव कॅम्पान ते मूड चिके एकदम खुशेचे आशिल्ले. केन्नाय सांजवाळ पळयल्यार ढोल वाजयता आशिल्लीं ती पद्दी म्हणटा आशिल्लीं ती. म्हळ्यार आतां तांगेली सिच्युएशन अशी जाता आशिल्ली की दिवस अशें दिसता आशिल्लें आतां पांडव विन जातलीं ती म्हूण. ताका केन्ना 10 दिवस नंतर आज पळयल्यार 13 दिवस सांजवाळ पळयल्यार कसलेय म्युझिक ना, ढोल वाजिना ती, शंखवादन ना. तेन्ना अर्जुनाक डावट जाता कशें जालना बाबा म्हूण. एकदम शांत आसके पुरा कॅम्पान तूं. तेन्ना अर्जुन भितर येवन कृष्णा नेमकें तें कृष्णा कशें जालना तूं गोत्त आसा म्हूण. तेन्ना कृष्ण सांगना. म्हळ्यार आमकां एक पंता कळटा की खंयचे एक विशयांत एक पंता चड उरलो ते सिच्युएशन आनीकय वायट करचें ना. एक पंता उरलें नासल्यारय लायक म्हूण. कृष्ण दाखोवन दिता आमकां. कृष्ण कशें सांगना.
आनी ते मुखार वता वता अशें पळयल्यार ते कॅम्पा भितर वता. मागीर कॅम्पा भितर वयल भागान ते मेन कॅम्प आसा, की पांडव आनी डिस्कशन करतात तांगेले सेनापती जन. थंय एंट्री करता आनी वय पुराय शांत आसा ती. आनी मागीर ताका ते येता कितें म्हळ्यार ते न्यूज अर्जुनाक येता तशिलें कॅम्पा भितर वताना अभिमन्यू केन्ना भायर राबून नासतशील काय. अ, अर्जुनाक स्वागत करच्याक. आज अभिमन्यू दिसता न्ही म्हणून. मागीर भितर वताना ते कॅम्पाचें पळयल्यार युधिष्ठीर, भीम, नकुल, सहदेव पुरा तोंड सोगूं घालून रडता आसत काय. आनी हेकडे पळयताना अभिमन्यून बश्ट जाग आसा. थंय ते म्हणटात पळय कोणीय ना थंय. युधिष्ठिरान रोडशें पळोवचें, अभिमन्यू सिटार कोणीय ना ती. अर्जुनाक कळटा कसन जालना म्हणून. आनी अर्जुन एक प्रकार म्हणटात पळय बोध चुकून ते ऑन द स्पॉट तो पडटा दुख्खान म्हूण सांगिल्लें आसा. कृष्ण ताका कशीपणी करून जागयता आनी उटकोरून बसयता म्हूण सांगिल्लें. तेन्ना अर्जुन पुराय जाणां निमगुचे सोडतकीर सूर करतकीर कसन जालें सांगया ती. आनी युधिष्ठीर कसन्याय जवाब दिना आनी रडता आसकें तो. तेन्ना अर्जुनाक कळटा कसन जालना म्हणून. आनी अर्जुनाक दिसता की हांव आशिल्लो जाल्यार पुणें हांव रक्षण करीत आशिल्लो म्हूण ताका. आनी तो स्वताकाची उलोवचें सुरू करता अर्जुन. म्हाका म्हगेल्या पुताक कसलें रक्षण करूं जाय न्ही. हांव थोडें कशीपणी कोण त्रिगर्त जाल्यार देखून भायर येवं न्हू. म्हाका गोत्त आसा द्रोणाचार्यान चक्रव्यूह केला म्हळ्यार हांव थंय कशीपणी त्या सायड वचूंक आशिल्लो. म्हाका काय गोत्त आशिल्लें तें चक्रव्यूह कसलें जालना अशी म्हणून. तेन्ना तेन्ना ते युधिष्ठिरान अ, निमगेतके तोपासा. तुम्ही कसन केल्लें पुराच्यान नोट्टू मेळ्ळें म्हणून. आनी अर्जुनाक कोप आयिल्ले निमित्त तो असल पुरा उतर उलोवचें सुरू करता, की तुमी कसन हें बायल मनशां म्हणके भांगर घालून बशिल्लीं हे आजी म्हणून. भिमाक आनी युधिष्ठिरान नकुल सहदेवान निमगेतके. तुमगेले शस्त्र अस्त्र ना हे. तुमी अशी पळोवन बशिल्लीं हे म्हणून. अशी पुरा उतर उलोवचें सुरू करता अर्जुन म्हणून सांगिल्लें आसा. हांवें लेकूक आशिल्लें आनी मागीर कृष्णा पळोवन सांगता की तूं पुणी म्हाका सांगता आशिल्लो न्हू कृष्णा म्हणून. आनी युधिष्ठिरान एक पंथा तागेले चिके कोप उलोवन जल्सिता. युधिष्ठीर मागीर ते डिटेल्ड वेन पुरो सांगता म्हूण सांगिल्लें कसन कसन जाल्लें त्या दिवस म्हणून. आनी अर्जुनाक आयकता अर्जुनाक ते शोक आशिल्लें. एक प्रकार म्हणटात पळय कोप जावन इतलो कोप येता अर्जुनाक आनी तें कौरव आनी स्पेशली ताका जयद्रथा वयरी मस्त कोप येता म्हूण. कशें जालें की हे युध्दांत तशें आसता आशिल्लें की केन्नाय युध्दांत तूं एक योद्धा एक पंथा चिके चुकून पडता. एक दिवस एक युद्ध जालें, शक्ती चिके उणी जाता. तेन्ना विंगड योद्धा येवन डिफीट करता ती. म्हणजे मध्य येवन हेल्प करता ती. कशी युधिष्ठिर करताना भीम येवचे पुरो. भिमा कसले प्रयत्न जाताना नकुल सहदेव येता ती. जाल्यार अभिमन्यू परिस्थिती अशी जालेली की जयद्रथान ताका ते मेल्लेल्या वराच्या प्रभावान ताण भीमाक युधिष्ठिराक कोणाक मुखार वचचें सोडून आनी अभिमन्यू एकलो पडलो. ताका ते जयद्रथान ते केलेलें ते कार्याचें आयकून अर्जुनाक अशी कोप येता की एक 16 वर्सां चेडा ओटू ते जयद्रथान अशी केल्लें म्हणून. हें ताका खंयच्या प्रकारान म्हणटात पळय व्हड दोखून व्हड शिक्षा दिवका ताका म्हूण. आनी तेन्ना अर्जुन थंय राबून त्या कॅम्पांत तेन्ना पुराय ओट्टू जालेलीं ती कसलें की पुराय जाणां गोत्त आशिल्लें आतां अर्जुन कशी रिएक्ट करतलो कसन जातलें म्हूण पुराय जाणां भंय केलेलें. जाल्यार आतां हें पुरो अर्जुनाक कळटा तरी अर्जुन थंय राबून तागेली गांडी बूक करून प्रतिज्ञा घेता की व्हड आसा ती प्रतिज्ञा महाभारतांत सांगिल्ली आसा. तर तो सांगता मस्त सगळे विशय सांगता आसा. जाल्यार हांव एक दोन वस्तू सांगता तुले की खंयचेय आजचे ते केलेलें पुण्याचें कार्याचें म्हाका फल मेळनातलें रडना. कसलें हांव पुराय जणांनी केलेलें पापाचें फल म्हाका मेळ्ळ्यार रडना. जयदत्त खंयची जाग्यार ही भुमीन ते निपोवन बसल्यार हांव ताका फाल्यां सोदून मारतलो म्हूण अर्जुन ते प्रतिज्ञा घेता आनी ताका मारतलोय न्ही पब्लिकली सांगता अर्जुन ताका हांव मारनातल्यार फाल्यां सुर्यास्त भितर हांव अग्नी भितर प्रवेश करून आत्महत्या करून घेता म्हूण. आनी त्या एक प्रकारान अर्जुनान ते प्रतिज्ञा आयकलसिता पुराय जन ते शांत बशिल्ले आशिल्ले. सगळ्या कॅम्पाचे एक पंथा पळय मूड चेंज जाता, भावन चेंज जाता आनी पुराय जन अर्जुनान जय जयकार घालूंक सुरू करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. कशें जालें की अशी अर्जुनान आवेशार उलोवचें कोणीय पळय न्ही आशिल्लें.
अर्जुनूय केन्नाय नॉर्मली शांत स्वभावाचो आशिल्लो. भीमान ते कोप येवचे केन्नाय. भीमाल कोप कशी पुरायजन केन्नाय पळयता ते. जाल्यार अर्जुनान ते अशें कोपाचें प्रदर्शन कोणी पळय आशिल्लें. आनी ते पळोवचे सूर केले दिसता एक शंख वाजोवचे सूर करता ती म्हूण सांगिल्लें. हे प्रतिज्ञा घेतरे अर्जुन शंख वाजयतके. ताचे नंतर कृष्ण शंख वाजयता, युधिष्ठीर शंख वाजयता, भीम शंख आनी त्या कॅम्पांत आशिल्ले पांडव जन पुरा जन एकपंथा शंख वाजयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हे पुरा जनान एकपंथा शंख वाजयतना आमी इमॅजिन करूं येता की कौरव कॅम्पांत कसन जावन अशें पुरो म्हूण. आनी युधिष्ठीर जाल्यारय तागेलें तें रायल भुमिका तागेलें तें ताका उगडास आसता आनी तांणी अर्जुना वांगडा मेळून प्लॅनिंग सुरू करता ती म्हूण कळटा की फाल्यांची अर्जुनान प्रतिज्ञा घेतल्या वय जाल्यारीची कशी प्लॅनिंग करून अर्जुनाक आनी जयद्रथा मुखारसून हाडचें तें प्लॅनिंग सुरू जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी युधिष्ठीर सांगता काय आतां एक दोन घंटे नंतर आपास मेळ्ळ्या कशें जाल्यार की गुप्तचर न्यूज घेवन येतलीं ती की कौरव जन फाल्यां कसन प्लॅनिंग करता ती म्हूण. सो त्या लेकार मेळून आमी आमगेली स्ट्रॅटेजी आपास करुया. सो हांगार आपयताची नेक्स्ट टायम आमी पळोवया की कसन जातलें म्हणून. आमी काणी पुरा मस्तपंत आयकली ती जाल्यार हें देवाल विशय न्हू देवाल आनी देवाल भक्ताल विशय एवरी टायम आयकता कितले पंत आयकल्यार तांतू आशिल्लें तें एक रोमांच तांतू आशिल्लें तें एक देवाल भक्ती तें आमकां मना खुशी जाता. सो कसं चुकून असल्यार तुमी पुराय जनांक क्षमापण करता. एक पंत आपास हांव क्विकली 2 मिनटां खातीर आपास रिकॅप करता. ताचे भितर तुमगेले कसले कॉमेंट असल्यार तुमी सांगेता. आमी पळयलें की कशी द्रोणाचार्यान सुरेदेव असू द्रोणाचार्यान कशी धुरूर सूर केलें 11 दिवसू सेनापती जातरी जाल्यार अर्जुनान लास्ट मिनिटांत येवन धरलें म्हूण आमी पळोवं येता आनी रक्षण केलें युधिष्ठिरालें म्हूण. मागीर विंगड दिवस आमी पळयलें कशी भीमाल आनी सुप्रतिकाल हस्ती सादारण म्हणटा भीमाक कोणाक लढायेंत पराजीत करूं जायना जाल्यार सुप्रतीक आनी भागदत्त अशी युद्ध आशिल्लीं ती. सुप्रतीक हस्तील बल आनी भागदत्ताल बल अशें आशिल्लें की भीमाक वय लढाई करचें कश्ट जाल्लें सूर्यपंथा म्हूण पळयत आशिल्लें. आनी द्रोणाचार्यान आनी दुर्योधनान मस्त प्लॅनिंग आशिल्लें की भागदत्त भीमा धरतलो, त्रिगर्त जन अर्जुनाक धरतलीं ती आनी युधिष्ठिराक द्रोणाचार्य बंदी करतलो म्हूण. जाल्यार आमी पळोवं येता की ते त्रिगर्त जनान ते नियम पालन करना कृष्णाक मुर्शीत केलें मारलें तेन्ना अर्जुनान ते ब्रह्मास्त्राचो उपयोग करून एकपंथ त्रिगर्त जना पुरा मारून सोडल्या म्हूण. आनी ताचे नंतर आमी पळोवं येता की भीमाक तो सुप्रतीक हस्ती मस्तुचेका वता आशिल्लो, माड्डोचेका वता आशिल्लो तेन्ना अर्जुनान येवन कशीपुणी करून भीमाल रक्षण केलें आनी भीम थंय दोखून भायर पडलो म्हूण. आनी मुखारसून आमी पळयलें की कशी अर्जुनान आनी अर्जुनान ते भागदत्ता सुप्रतिकाल तांगेलें कवच बेतिल्लें तेन्ना आमी तें डिस्कस केलें की कशी भागदत्त सादारण योद्धा न्हय आशिल्लो तो नरस्कासुराल पूत आशिल्लो कोण भुमीदेवील आनी वराहदेवाल पूत आनी तागेलें तें वैष्णव वस्त्र आशिल्लें आनी त्या वैष्णव वस्त्राचें आमी पावर पळयलें. तें वैष्णव वस्त्र अशें आशिल्लें की कृष्णानच उठोवन राबून अर्जुनाल रक्षण केलें आनी कृष्णान त्या आंगार येताना तें अस्त्र एक फुल्ला माळ जावन कृष्णाल आंगार येवन पडली म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना आमी तें एक पॉयंट पळयलें की कशी कृष्णान अर्जुनाल रक्षण केलेलें एक प्रकार आमी मना वर येता की आमगेलें हें देहाचे रथांतूय कृष्णच आमगेलो टोची आनी आमगेले कॅपॅसिटीन आमी केन्ना भक्तीन तूं मुखारसून वचचे प्रयास करता ती देवाल सेव करता ती तेन्ना आमी मना करूं येता की आमकां गोत्त आशिल्लें आनी गोत्त नातील कश्ट तांतूं दोनीय हातूंत देखून देव आमकां रक्षण करता म्हूण. गोत्त आशिल्ली कश्ट पुणी उण्याची आमकां कितले सकट कश्ट येवचे साध्य की खंयच्यान आमकां देवान रक्षण केलां आनी आमकां गोत्त ना वय कशी अर्जुनाक वैष्णव वस्त्रां देखून कृष्णान रक्षण केलें. आनी आमी पळयलें लास्ट दिवस मागीर आयची सेशनाचें लास्ट डिस्कशनांत आमी पळयलें की कशी अभिमन्यूक तांणी मारलें आनी अर्जुनान कॅम्पांतूं लास्टाक प्रतिज्ञा घेतली की तो जयद्रथा चोडना. सो हरे कृष्णा आयची सेशन हांगार आपोवया. धन्यवाद तुम्ही जॉइन केलेल्या खातीर आनी अर्जुनाल विशय मुखारसून आमी नेक्स्ट सेशनांत तपास पळोवया. आमी पुरा जनान एक घंटा ओट्टू मेळ्ळें सत्संग केलेलें आसा देवाला प्रार्थना करूया की आमकां शींची देव चलोसून दिवं. देवाल विशय श्रवणम कीर्तनम हे दोनी विशय मेन पॉयंट हे आयच्या काळांत आध्यात्मिक उन्नती करच्याक आत्मोद्धार करच्याक
सो श्रवण आणि कीर्तन देवान आमकां चांग रुपार करचो तसलो आमकां भाग्य दिवता म्हणून आमी तीन पंथां हरे कृष्णाचे महामंत्र म्हणून हें सेशन कंक्लूड करुया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रवचन का. नेक्स्ट सेशन में हरे कृष्ण.